शाळेच्या आवाठांत खेळपी सांजपिरेच्या विद्यार्थ्यांक शाळेच्या पिवनान मारबडे केल्याचो धक्कोदायक प्रकार उक्ताडार आयलो। हे विशीं पालकांनी रोखडीच फोंड्या पुलिशेंत कागाळ लेगीत नोंद केली। ते प्रमाण फोंड्या पुलिसांनी शाळेचो पिवन प्रेमानंद गावडे हाका अटक केली। या घडणुकेत जखमी जाल्ल्या विद्यार्थ्यांक पिळयेच्या प्राथमीक भलायकी केंद्रात उपचार करून घरा धाडिल्ल्याचें कळटा। याच फाटभुंयेर सोमारा शाळा वेवस्थापनान बसका घेतली। या वेळार ह्या विद्यार्थ्यांनी शाळेच्या आवाठांत तोडफोड केल्ल्याचें मुखार आयलां। शाळेत बसयल्ले सीसीटीव्ही कॅमेरा, विजेचे बल्ब आनी उदकाचो नळ मोडून दवरिल्ल्याचें स्पश्ट जालें। हे विशीं येवपी 16 तारखेक बसका घेवन योग्य तो निर्णय घेतले अशें शाळेच्या वेवस्थापनाचें म्हणणें। काल दनपारां धारबांदोड्या तालुक्यांतल्या एका खाजगी शाळेच्या आवारांत खेळपी कांय भुरग्यांक शाळेच्या पिवनान मारहाण करपाची घडणूक घडिल्ली। पळोवपाक गेल्यार हो पिवन जो आसा काल आयतार आसून इश्कोलांत वचपाक कारण म्हटल्यार ताका मॅनेजमेंटाचो तसो आदेश आशिल्लो। इश्कोलांत 3 पिवन आसा आनी कांय भुरगे ह्या वाठारांतले कांय भुरगे जावं मातशे पयसल्या वाठारांतले कांय भुरगे थंय येवन तोडफोड करता। सीसीटीव्ही कॅमेरे तोडलेले आसा, उदकाचे पिवपाची उदकाची जी वेवस्था आसा ते नळाच्यो तोटयो तोडलेल्यो आसा, शाळेच्या खिडक्यांच्यो काचो फोडलेल्यो आसा। असले प्रकार चालूच आशिल्ल्या कारणान वेवस्थापनानूच 3 जे पिवन आसा तांकां आळीपाळीन सुटयेच्या दिसांनी थंय नजर मारपाक सांगलेली। काल जेन्ना दनपारा हो प्रेमानंद गावडे म्हणटा तो दनपारा थंय पावलो, ते भुरगे ताका ते खेळटना दिसले, तेणें तांकां थंयच्यान धांवनापाचो प्रयत्न केलो। आतां खरोखर मारहाण जाल्या काय कितें हो संशोधनाचो विशय, पूण सद्या प्रेमानंद गावडे हो पुलिसांच्या ताब्यांत आसा। त्या भुरग्यांचेर जखमी भुरग्यांचेर उपचार करून तांकां घरा धाडल्या। पूण त्याच बरोबर पालक जेन्ना काल जशे हांगा कंप्लेन घेवन आयले आपल्या भुरग्यांक मारहाण जाल्या म्हणून, त्याच पद्दतीन आपले भुरगे जे ते पर्टिक्युलर शाळेन शिकना थंय वचून खेळटा आनी थंय तोडफोड करता, कितें करता हेची पालकांनी दखल घेवपाची गरज थळावे लोक उक्तायतात। आज शाळा वेवस्थापनाची ल्हानशी मिटींग जाली, ते बसकेत ह्या विशयाचेर चर्चा जाली आनी येता ते 16 जानेवारीक शाळा समूहा कडेन संबंधीत जी बाकीची इश्कोलां आसा त्या सगळ्यांची बसका घेवन कितें तो ठोस निर्णय घेतलो असो निर्णय आज थंय आयचे मिटिंगेंत जाला। मजगती शाळेची जी गेट जी आसा ती पयलीं उगडी आसताली, आतां ती बंद दवरल्या। त्या भायर गांवांतल्यो जाणट्यो बायलो शाळेच्या ग्रावंडाचेर भोंवपाक येताल्यो, त्यांच्या खातीर बारीक जी गेट आसा खिडकी ती उगडी आसताली, तिवूय आयज पासून कायमचीच बंद करपाचो निर्णय आयज वेवस्थापनान घेतलेलो आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान शेखर नायक।